एक MiG-29 इंडियाचे एक डिफेन्स फायटर प्लेन एक टायर बस्ट जालो आणि हे MiG-29 फ्लायट जे आसा टॅक्सीवेची नेवल टॅक्सीवे जी आसा तेजे सायडीन पावले. सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या की तातूंत अजुनूय कांय कॅज्युअलिटी जावंक ना. हो दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा इज अ डिफेन्स एअरपोर्ट आनी यूज फॉर सिविलियन पर्पज. सो खंय तरी नेवीची प्लेन जे आसता MiG-29 हे हांगा एक रुटीन सॉर्टी करता वेन एवर देर इज टायम अवेलेबल. सो ते हिशोबान जेन्ना आयज एक ही घटना आमकां जी सद्याक आमकां कळून आयिल्ली आसा की एक MiG-29 फ्लायटाचें एक टायर बस्ट जालें. सद्याक तरी नेवीचे वेबसायटीचेर जावं ऑफिशियल हाजे उघड जालें ना, पूण आमकां जे टॉप सोर्सान सांगलें की ही घटना सुमार 12:30 घडली आनी इमिजिएटली मागीर सद्याक फायर ब्रिगेड आनी बाकीचे अदर एजन्सीज रश टू द सायट. परिस्थिती जाग्यार हे मेरेन एअरपोर्ट बंद दवरिल्लो. मजगतीं 11 फ्लायटी डायवर्ट केल्यो म्हूण एअरपोर्ट संचालक सांगता. चालू हो गया ऑलरेडी. कोलकाता से जो फ्लाइट था वो लैंड भी हो गया है. अच्छा. कितना फ्लाइट्स डाइवर्ट हो सर अप्रोक्सीमेट? टोटल 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड. 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड ना सर. वास्कोच्यान टुडे मिडिया खातीर विक्रम नायक.